important police stations like Madgaon, Panji, Kolngut, आनीक अशे 2-3 काडल्या सो हे करून परवरी, म्हापसा 2 PI आसतले. One will be looking after only the crime, body crime. The other one will be looking after law and order. Shri Michael Lobo. Speaker sir. 105 PSI vacant आशिल्ले पोस्ट आमी भरपाची प्रक्रिया जवळ जवळ फायनल स्टेजीक आयल्या. तेणूय करता व्यवस्था. Sir, as the police department conducted a survey of places, especially the by-lanes and pathways going to the beaches, where the most of the theft cases are taking place, whether thefts are committed by organized syndicate gangs from other states. Speaker sir, there was an advisory from the British government last year, and still the number of cases in Kalangut about thefts are 85, which are registered. Some go unregistered. Speaker sir, my special request to the Home Minister is to see that whether we can install CCTV cameras in these by-lanes going to the beaches, because it is very important that the tourist should be protected from thefts. If not, the panchayats may be told or directed to install CCTV cameras. And there is one more thing, Speaker sir, that whether migrants or people coming to work in Kalangut or any other coastal bed should have police verification card, which is actually not, the police department is actually not insisting. I mean, they are insisting, but it should be made compulsory by all the people who are employing them. Whether the Home Minister will look into this matter. Because I mean, आताच सांगलें की बायलांच्यान जे कोण गोंया भायले लोक हाडटा आनी तांकां नोकरेक दवरता तांकां सगळ्यांक एप्रिल म्हयन्यापासून कंपल्सरिली दे वील हॅव टू एन्श्युअर दॅट अ पुलीस क्लियरन्स. मागीर बोवाळ मारतले म्हज्या नांवान कितें की मागीर ते पुलीस क्लियरन्सा मागीर कामाक दवरपाक येना, हे प्रॉब्लेम सुरू जातले. कारण तांकां खूब जाणांक पुलीस क्लियरन्स मेळचें ना. उदाहरण जर कोण आंध्राचो आसत, आंध्रा न्हय, कोण जर तूं झारखंडचो बी आसत किंवा वेस्ट बेंगालचो आसत, काश्मीरचो आसत, जाल्यार ताजे पुलीस क्लियरन्स ये पर्यंत म्हयन्याचे म्हयने वतात. तुमकां तो पर्यंत ताका कामाक दवरपाक येवचो ना. ओरिसा बिरिसा रिपोर्टूच येना, थंय ते धाडीत ना ते. हें लक्षांत धरा. म्हणून ते इल्लें 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 करून टायट करता. नाजाल्यार तूं अचानक यू वील रियलायज दॅट देर आर नो मॅन पॉवर फॉर डुईंग ऑल द वर्क वीच इज नाव हॅपनिंग. कन्स्ट्रक्शन बी सगळें स्टँड स्टिलाक घेतले, सेक्युरिटी स्टँड स्टिलाक घेतली. ती सगळी जी पळय ड्रेस घालून पळय सेक्युरिटी उबी आसता तांचें कोणाचेंच व्हेरिफिकेशन मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. हातून आमच्या काश्मीरान वचत जाल्यार मेळत ना, येनाच व्हेरिफिकेशन. श्रीमती Monserrat. Sir, most of the questions that I wanted to ask were already answered, but my request is there should be a special kind of training for the police personnel, because I think most of the times they are not really equipped and they are not trained to conduct like fingerprinting and the procedures that follow. And my other question was if there was any recruitment in process to increase the number of police personnel, because there's a shortage of police personnel, which you've already answered. And what steps will you take so that crimes like this don't occur in the future or not so rampant? Because sir, हे बरेचशे प्रश्न आसा ते म्हाका दिसता डिमांडाक चड सारके आन्सर करपाक येतले, पण हांव शॉर्ट सांगता. एक हांवें सांगलें की क्रायम डिटेक्शना खातीर वेगळो PI किंवा काही पुलीस स्टेशनाचेर PSI आमी नॉमिनेट करतले. सो देर वील बी 2 नाव. ओनली प्रॉब्लेम इज आय डोंट हॅव मॅन पॉवर एंड दॅट सिलेक्शन अनलकीली पुलिसीन सिलेक्शन इज अ व्हेरी रिस्की सिलेक्शन. फॉर एक्झाम्पल PSI सिलेक्शन करप म्हणजे कोण मागीर 15 लाख कोण 20 लाख असल्यो भाशा आयकूंक येता. त्यामुळे आय वॉन्ट टू हॅव द सिलेक्शन परफेक्टली बेस्ड ऑन मेरीट. आय एम नॉट गोईंग फॉर एनी मॅन्युप्युलेशन. अलावूय करचो ना कोणाक करपाक. आनी तें करपाक मातसो टायम लागता, कारण एवरीथींग इज रेकॉर्डेड इन CCTV कॅमेरा. अजून पर्यंत सिलेक्ट केल्ल्या खंयच्याच हातून एकूय तक्रार म्हजे कडेन पावल्ली ना. सिलेक्ट करतकच तांचें कॅरेक्टर बॅकग्रावंडूय चॅक करचें पडटलें. आय हॅव फावंड आउट दॅट सम ऑफ द कॉन्स्टेबल्स एंड पुलीसमॅन इनवॉल्ड अर्लियर. आयजूच एक म्हजे कडेन केस आयिल्ली. मटक्याकाराक काडून नोकरेक दवरलो आनी मागीर लक्षांत आयलें की ताजेर केस आहा म्हणून मटक्याची. आनी आतां ताका माफी करची म्हणून कोणें तरी म्हाका रिकमेंड केला. हांवें सांगलें नथींग डुईंग. पुलिसीन किंवा कलेक्टरेटान
जर मटकेकारूच थंय बसूंक लागलो जाल्यार ताका हें जावचें ना. म्हणजे ताका बेजिकली काडून उडयला सरकारान आनी इट रियलायज दॅट ही वॉज चार्ज वीथ दॅट ऑफेन्स. हांगाय तशेंच जावचें न्ही हाची काळजी आमी घेतले. त्यामुळे साधारण एप्रील पर्यंत सगळें रिक्रुटमेंट मोठ्या प्रमाणाचेर कंप्लीट जातलें. IRBNाक प्रायोरिटी दिल्या कारण IRBN आमकां 31 मार्च पर्यंत तांची ऑफर ऑफ अपॉयंटमेंट वचूंक जाय कारण 3री बटालियन फॉर्म करता. ट्रेनिंग इज गिवन. टुडे द प्रॉब्लेम इज ओवरलोड. टुडे द प्रॉब्लेम इज एक्चुअली ओवरलोड. ट्रेनिंगाचे रिफ्रेशर कोर्स केल्या पण ट्रेनिंगाक धाडटलो जर तूं जाल्यार ऑल्टरनेटीव आमचे कडेन ना थंय रिप्लेस करपाक. हांवें सांगलें न्ही पणजे सारक्या पुलीस स्टेशनाचेर जवळ जवळ 30-40% वेकन्सी आहा. मडगांव 30% वेकन्सी आहा. फुडलो प्रश्न श्री रोहन. एक सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, मडगांवां पळय जितल्यो केसीस जाल्या थेफ्टाच्यो ह्यो खुबश्यो केसी घरांत मनीस आसतना जाल्यात. म्हणजे घरांत मनीस न्हिदिले आनी न्हिदिले आसतना चोरांनी भितर सरून चोरी केल्या. फॉर्च्युनेटली कितें जालें की तांकां कोणाक खबर ना. कोण म्हणटा कितें तें एक हें मारलें तांच्या तोंडार कितें मारलें आसत कितें आसत तांकां कोणाक कळ्ळें ना किंवा ती उठली ना. उठली जाल्यार आनी रिस्क आशिल्ली ते तांकां जिते सुद्दां मारता आशिल्ली. पूण एक लक्षांत येता की चडशे कडेन लोक 12 सुमार न्हिदिले टीव्ही बिवी पळोवन आनी सगळ्यो थेफ्ट किंवा हें जालें पळय ते 12:30-1च्या नंतर बिटवीन 3-4 बी अशें जातात. आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर त्या पिरियडाक खूब ट्रेनी आसतात. म्हणजे मडगांव पुलीस स्टेशन किंवा मडगांवचे पुलीस कोंकण रेल्वेचे पुलीस थंय स्टेशनाचेर स्पेशल कोंकण रेल्वेचे सुद्दां पुलीस फोर्स आसा. पूण म्हाका दिसता थंय ज्या पद्दतीन पेट्रोलिंग जावपाक जाय कारण ह्या पिरियडाक जर थंय टायटन करत कोणी येता तो प्रत्येक मनशाक जर चॅक करत जाल्यार गॅरंटेड हें पळय रातचें चोरून पळय ते ट्रेनीन वचपाचें आसा हें तरी स्टॉप जातलें. will government tighten that security near the Konkan Railway police station हो एक. दुसरें चीफ मिनिस्टरान सांगलें की व्हेरिफिकेशन करपाक थंय जर धाडलो जाल्यार वेळ लागता. म्हाका दिसता व्हेरिफिकेशन करपाचे पेक्षा तांचो एक फोटो लावन तांचें कितें इन्फॉर्मेशन सुद्दां जर फायल करत पुलीस स्टेशनाचेर इवन दॅट वील कीप द रिकॉर्ड. म्हणजे आतां रातचोच एक इन्सिडंट जाला मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर. कोणा तरी रावंड अप केल्लें खंय पुलिसांनी ते एकल्यान वचून पुलीस स्टेशनाचेरच कॉन्स्टेबलाक मारलो. म्हणजे जस्ट इमॅजीन. कारण अशें खंय तरी भायलो भुरगो तो आज रातचो राती कोणा तरी रावंड अप केल्ले तांकां पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून बसयल्ले आसतले थंय एकल्यान कॉन्स्टेबलाकच मारलो पुलीस स्टेशनाचेरच मारलो म्हणटा ते. थपट मारले पायप कितें आशिल्लो तो काडलो तो मारलो खंय कितें जाता म्हणजे एटलिस्ट पळय व्हेरिफिकेशन. पण जेन्ना पुलीस हाडटा पळय म्हणजे आतां तुवें सांगतो म्हाका चवकशी करची त्या पुलिसाकूय आपूण विचारचो पडलो. तूं जेन्ना ताका धरून हाडटा तेन्ना ताजी बॉडी सर्च घेना तर हे बी पायपा सुरी असल्यो गजाली तरी चॅक करूंक जाय. न्ही पुलीस स्टेशनाचेर ते बशिल्ले थंय एक खंय तरी पुलीस स्टेशनाचेर सायडीक पायप आशिल्लो पायप काडलो आनी ताणें कॉन्स्टेबलाचेर मारलो. म्हणजे हांव त्या हातूंत म्हणना पूण एक कितें आसा व्हेरिफिकेशन प्रोसेस जर स्टार्ट केलो न्ही व्हेरिफिकेशन हांगा रेशन कार्डा खातीर लेटरां धाडटात. रेशन कार्ड जर तुवें नांव घालपाक धाडलें ताजें कॅन्सलेशन 6 म्हयने एक वर्स रिप्लाय येना आनी हांगा व्हेरिफिकेशन करपाक जाल्यार 1 वा 2 वर्स लागतलें. म्हणून एटलिस्ट इन्फॉर्मेशन फायल करपाक लावचें. आनी कोंकण रेल्वे स्टेशन पळय आसा थंय जर सेक्युरिटी जर टायटन करा आय वूड सजेस्ट द चीफ मिनिस्टर शूड इमिजिएटली गिव डायरेक्शन दॅट त्या पिरियडाक आफ्टर 12 o'clock टील 4 o'clock वेदर सेक्युरिटी कुड बी टायटन. श्री रोहन खवटे. विल डू दॅट. न्यू क्वेश्चन. Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 5B. 5B. Answer as per computer sheet. Speaker sir, हांवें प्रश्न विचारला त्या प्रमाणे the department has not given me a subjective answer. हांवें विचारलें whether it's a fact that the government proposed a sewerage scheme for Pororim during the last budget session. The department says the government is very keen to introduce the sewerage system in Pororim. Detailed project report is prepared. Every question which I have asked, Speaker sir, ताका उत्तर मेळिल्लें ना. That related question is not being answered properly. Last budget, Speaker sir, sewerage scheme for the outer areas of Margaon, Mapsa, Porvori, Kalangut, Ponda and Kolwa, for which funds are provided to JICA and HUDCO NABARD loans म्हणून सांगिल्लें. मडगांव, म्हापशा, कोळंगुटे, फोंड्या जालें सुरू. कोलवा म्हाका खबर ना.
परवरी अजून सुरू जाल्लें ना, कित्या खातीर? पावती मातशें, लास्ट जी बजेट स्पीच जाल्ली ती सगळी घाईघाईन जाल्ली आनी त्या वेळार जे कितें अवेलेबल आशिल्लें ते त्या बजेट स्पीचीत घालपाची आवश्यकता आशिल्ली ते घातिल्लें. तातूंत कोर्तालीम, पोंडा आनी पर्वरीम अश्यो ज्यो 3 सिवरेज स्किमी आसा त्यो तातूंत इन्क्लूड केल्ल्यो. आतां ह्यो 3 स्किमी जर इन्क्लूड करतले जाल्यार सगळ्यात बजेट स्पीचीत किंवा आनी कित्यातूय जाल्यार ताका पयलीं AFC क्लियरन्स जाय. ते AFC क्लियरन्स हाका ना. सो ह्या आन्सर त्या खातीर अशें दिल्लें आसा. AFC क्लियरन्स मेळ्ळे शिवाय खंयचीच स्कीम मुखार वचूं शकना. आतां नव्या हातूंत आमी ही AFC स्किमीत घाला. ताजे पयलीं आनी कितें केलां हांगा फाटल्या गव्हर्मेंटाच्या वेळार नाबार्डाचें लोन सँक्शन करून घेतलां आनी नाबार्डाचें लोन जें सँक्शन केलां ते 3 प्रोजेक्टांत केलां. पूण ताचो नो हाव कांय ना. ताका बाबा गव्हर्मेंट गॅरंटी जाय, कितली गॅरंटी गव्हर्मेंट दिवंक शकता, गव्हर्मेंट गॅरंटी ताका सगळी दिवंक शकता काय कितें, कितल्या वर्सांचो प्रोजेक्ट, हें सगळें तातूंत ना. आनी त्या खातीर हें सगळें सारकें करपाचें आमी थारायिल्लें आसा. अंदूच्या बजेट स्पीचीत सुद्दां आमी तें घालूं ना. कारण कितें तें करतले आमी आनी हें करून करपाची आवश्यकता आसा. कारण आमचो जो वॉटर रिसोर्स आसा हाचो जमनींतलो तो डिटोरिएट जायत आसा आनी कंटेमिनेट जाल्लो आसा. म्हणजे ताका जर काडत फोंडे सारके वाठारांत जाल्यार 60% तातूंत जंतू सांपडटा. इतले हातूंत तो डिटोरिएट जाला. आनी ह्या खातीर आमचो उद्देश स्पश्ट आसा. हे 3 प्रोजेक्ट हांवें ऑलरेडी एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक बरयलां की तांणी तें पत्र युनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक बरोवचें म्हणून, ते फंड्स अवेलेबिलिटी हाका लागून. आनी म्हाका दिसता एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन तें पत्र धाडलें आसतलें. कारण हांवें त्या नंतर चवकशी करूं ना. ह्या 4-5 दिसां पयलींची गजाल. परत स्वता हांव तातूंत लक्ष घालून आसा ह्या 3 प्रोजेक्टांत, कोर्तालीम, पोंडा आनी पर्वरी. आनी येता त्या काही म्हयन्यांत हाका चालनी दिवपाचें काम आमचें सरकार करतलें. स्पीकर सर, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा तेन्ना म्हज्या म्हायती प्रमाणे सालिगांव म्हणजे पिलेन, रेश मागूस, नेरूल, आल्दोंची, पोंपुर्बा चर्ची पर्यंत आनी आमचे 3 साल्वादोर दिमून, सुकूर आनी पेना दी फ्रांक हे सगळ्यो पंचायती घेतिल्ले आसा. सो इट्स क्वायट अ सायजेबल पॉप्युलेशन फॉर द पीपल. आयच्या तारखेन पर्वरचो भाग स्पीकर सर इज नॉर्मली अ व्हेरी रॉकी एंड हार्ड सॉयल एरिया. ओल्ड कन्स्ट्रक्शन आसा, चडशी गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंग्यो आसा. जे थंय रेजिडेंट्स आसा आनी द सायज ऑफ द सोक पिट्स ऑर सेप्टिक्स वीच वर बिल्ड देन ताजेर हांव फाटीं वचना परत. पूण ज्यो ओवरफ्लो जाता ताका सोल्युशन कांयच मेळना आमकां. सेक्रेटरिएट सुद्दां पर्वरीत पडटा. सर्टन प्रायोरिटीज बिकॉज हॅज टू बी गिवन टू पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या बजेटा प्रमाणे ऑनरेबल सीएमान दिल्ल्या प्रमाणे 400 कोटी हॅज बीन इयरमार्क टू पोंडा एंड कोर्ताली. पर्वरी खातीर तांणी सांगलां सिमिलर प्रोजेक्ट वील बी डन विदीन 9 months. म्हणजे आतां 9 म्हयने म्हणजे मे, जून, जुलय, नोव्हेंबर 2013. हाका आमकां पयशे कितले इयरमार्क केल्ले आसा पर्वरी खातीर? सभापती मातशें, जो पर्यंत AFC क्लियरन्स जायना तेन्ना पयशांची तजवीज केली गेले वचना. AFC क्लियरन्स जाले नंतरूच ह्या सगळ्या गोष्टीक सुरवात जाता. केन्ना जातली AFC क्लियरन्स? AFC क्लियरन्स जाले नंतर आमी ताजी तजवीज करता. आतां द प्रोजेक्ट पॉप्युलेशन जे आसा ते 52,000 souls आसा. इज हॅविंग डिझायन पॉप्युलेशन ऑफ 1,50,000 souls. आतां हे 1,50,000 souls जे आसा ते आमी 2011 जो सेन्सस आसा बेस्ड ऑन ताचेर घेतला. आनी त्या खातीरूच 7.5 MLD प्लांट, टोटल सिवेज जनरेशन 16 MLD केल्लें आसा. प्रोजेक्ट एरिया इज डिवायडेड इंटू 3 districts हॅविंग 3 STP. District 1, Nerul of 8 MLD, District 2, Salvador the Moon of 4 MLD and District 3, Sukur of 3 MLD. ही आमकां कित्याक घेवची पडल्या की लो लेवल एरियेक आमचो प्लांट आसपाक जाय. Considering all these 7 panchayat, one is Pilna, Pen de France, Reis Magus, Nerul, Sukur, Salvador the Moon, Pomurpa, आमचे मिनिस्टर फॉर टुरिझमाचो काही पार्ट आतां हातूंत येता. आनी हे सगळें करपाची आवश्यकता आसा. हांवें पयलींच सांगलां. कारण आमचे जे वॉटर हें आसा ते 60% तातूंत आमकां जंतू सांपडटा. आनी त्या खातीर हें करपाकूच जाय.
आनी हें आतां कशें करप हें आमी आतां ठरयतले